कोलवाळी घरांत खेळटाना इमारतीच्या दुसऱ्या माळये वयले बाल्कनींतल्यान पडिल्ल्यान 1.5 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 1.5 वर्सां पिरायेचे सान भुरगे खेळटा खेळटा बाल्कनींत पावले आनी उपरांत दुसऱ्या मजल्या वेल्या बाल्कनींतल्यान ते सकयल पडले। बेगोबेग ताका जीएमसीत उपचारा खातीर व्हेले, मात उपचारा दरम्यान ताका मरण आयलें। ही फामील रेवा मध्य प्रदेशाची ती कोलवाळे रावताली अशें कळटा। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ले हमी प्रमाण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाचो नियाळ घेवन सरकाराक सुचोवण्यो सादर करचे खातीर रंगकर्मी विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षतेखाला 13 वांगड्यांच्या कृती दळाची स्थापना केल्या। सरकार आनी कृती दलान समन्वय दवरचे खातीर शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची नेमणूक केल्या। कृती दळ समितीचे वांगडी अशे विजय केंकरे अध्यक्ष जाल्यार तोमाजीन कार्दोज, विलियम फर्नांडीस, प्रवीण गांवकर, सतीश गावस, देविदास आमोणकर, फ्रांसिस कुइलो, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचो पदाधिकारी, सरकाराचे मुख्य वास्तुविशारद तज्ञ, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक, कला अकादमीचे वांगडी सचिव हांचो आस्पाव आसा। फाटल्या वर्सभरा सावन मागार आशिल्ल्या 5 जाणांच्या टोळयेक अटक करपाक फोंड्या पुलिशेक निमणे येस आयले। गॅस सिलिंडर, वाहनांच्यो बॅटऱ्यो आनी हेर मालवत जप्त केले। फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करतात। राज्यसभा खासदार आणि भाजपा गोय अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची संसद स्थायी वाणिज्य समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या। जाल्यार दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची संसद संरक्षण समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक जाल्या। म्हजो संबंध नासतना कसल्याय आनी खंयच्याय घडणुकेन नांव घेतल्यार घडये तांकां समाधान मेळटा आसूंये अशें म्हणीत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें भुतानी कडेन संबंध नाशिल्ल्याचें सांगलें। सरकारा कडेन खंयचोय विशय सुटावो करपाची तांक आसा, देखून ह्या विशयींचो योग्य निर्णय सरकार घेतलो असो विश्वास मॉविनान उक्तायला।
गोंयांतले पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्ते संबंदात 27 कंत्राटदारांक आनी 30 अभियंत्यांक कारणां दाखयात नोटीस जारी केला. कंत्राटदारांक करारा वेळार रस्त्याची जापसालदारकी घेवचे खातीर निश्चित काळ दिल्लो. ते प्रमाण कारणां दाखयात नोटीस जारी करून कंत्राटदारांक स्वताच्या खर्चान ताणें बांदिल्ले आनी पावसान व्हांवन गेल्ले वा पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते नव्यान बांदून दिवपाचो आदेश जारी केला. जे मेरेन ते कंत्राटदार हे रस्ते नव्यान बांदून दिनात ते मेरेन तांकां हेर खंयच्या रस्त्याचे कंत्राट दिवचे ना असो निर्णय सरकारान घेतला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उपरांत ज्या अभियंत्यांचेर कारवाय केल्या तांची दक्षता खात्या वतीन चवकशी करतले. अशा अभियंत्यांची पगारवाड आनी बड्ट्यो लेगीत आडायतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्त्रोत आनी वीज खात्याच्या मुखेल अधिकाऱ्यां बरोबर रस्त्या विशीं बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्या उपरांत अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन उसाचें पीक घेवपाक सुरवात केल्ली. मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ह्याच शेती जमनीचेर आतां अप्पासाहेब पाटील हाणें हळदीचें पीक रोयलां. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ल्या अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन ही जमीन विकत घेतिल्ली आनी आपलो शेती वेवसाय गोंयांतूच चालूच दवरलो. त्या वेळार ऊस उत्पादनाक बऱ्यापैकी उसाचें पीक घेवन ताणें शेती वेवसाय फुडें व्हेलो. मात आयज संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान ही जमीन पिका विणे उरची न्हय म्हणून अप्पासाहेब पाटील हाणें जून म्हयन्या पासून 5 हेक्टर जमनीचेर हळदीचें पीक रोवन अंदू वर्सा हळदीचें बरे प्रमाणांत पीक मेळटलें अशी आस्त बाळगिल्या. हे पीक रोयतना आपल्या केपें विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याचोय सहकार्य लाभलो. हळदीच्या पिकावळी खातीर आपल्याक अनुदान लेगीत मेळटलें अशें अप्पासाहेब पाटील सांगता. हाथरस उत्तर प्रदेशांतल्या DL पब्लीक स्कुलांतल्या कृतार्थ वय 11 ह्या भुरग्याक जीव वगडावचो पडलो. काळो जादव विधी खातीर ताका बळी दिवपाक व्हरताले. ताका हाची सुलूस लागली तेन्ना तो आड्डूंक लागलो. देखून ताका हॉस्टेलांतूच मारून उडयलो. हाचे आदीं हे शाळेंतल्या एका भुरग्याक मारपाचो यशस्वी यत्न जाल्लो. शाळेक शिक्षणीक मळाचेर यश मेळचें म्हूण आतां कृतार्थाक मारून व्हरताले अशें पुलिसांनी सांगलें. ह्या प्रकरणात शाळेचो मालक जशोधन सिंग बघेल संचालक आशिल्लो ताचो पूत दिनेश बघेल आनी 3 शिक्षकांक अटक केल्या. भुरग्यांक उच्च दर्जाचें शिक्षण मेळचें म्हूण सरकार तडजोड करपाक तयार आसता अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां. ZP फंडांतल्यान शेनवारा मुळगांवच्या सरकारी शाळेक वॉटर कूलर दिल्या उपरांत आमदार उलयताले. ह्या वेळार ZP प्रदीप रेवोडकर, सरपंच मानसी कवटणकर, हेर पंच वांगडी तशेंच मुख्याध्यापक, शिक्षक आनी पालक हाजीर आशिल्ले. छत्तीस पुलीस उपनिरीक्षक आनी हेर कर्मचारी मेळून 704 जाणांच्या बदलेचो आदेश काढला. गोंय सरकारान शुक्रारा राज्य पुलीस विभागांतल्या 704 पुलीस कर्मचाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. बदली जाल्ल्या 704 भितर 36 पुलीस उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा.
गोंयभर गाजिल्ले सांतिस्तेवच्या वासुदेव भंडारी प्रकरणात आता नवी माहिती सामकार आयल्या। म्हयन्या उपरांत आता परतून बेपत्ता आशिल्ल्या वासुदेव भंडारीची सोद मोहीम सोमारच्यान चालू करतले। पोरणे गोंय पुलीस आनी नेव्हीचे डायव्हर्स ही सोद मोहीम राबयतले। नेव्ही खंय हे सोद मोहिमे खातीर अंडर सर्व्हिलन्स आनी रेस्क्यू ड्रोन हाडटले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। व्हायरल व्हिडिओचेर मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री उलयतात, पण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ल्या आरोपांची हांचे कडेन जाप ना अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचें म्हणणें। राजधानी पणजेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गिरीश उलयतालो। जमीन घोटाळे आनी गोंय नोकर भरती आयोगाच्या विशया वेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक उजरावन काडलो। जमीन घोटाळ्या विशीं नेमिल्ल्या वन मॅन कमिशनान अहवाल दिलो तो खंय आसा? तो अहवाल लोकां खातीर कित्याक उक्तो केलो असो प्रश्नूय गिरीशान उपरासलो। तशेंच आजगांवांतल्या 78-2 सर्वे नंबरांतल्या जमनीचे कोफसांव सुरू आसतना ताची सेल डीड कशी कितें केली काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। ह्यारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली। वट्ट 11 वर्सांनी जाल्ले हे बसकेन काडा बोर्ड परतून स्थापन केलो। गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्तीची कामां 2025-26 मजगतीं जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली। तशेंच तियारीच्या उदकाचो वापर हो प्राधान्यान शेती खातीर जावपाक जाय। काडा बोर्डा खाला उत्तर गोंयांत 14,500 हेक्टर जमीन आसा। हे जमनीचो शेती खातीर चडांत चड वापर करतले अशें मंत्र्यान सांगलें। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा। दोतोरांच्या उणावाक लागून लोकांक बरेच त्रास जातात, पूण सरकाराक मात हे गजालीचें कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप काँग्रेसीन केलो। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शेनवारा फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। फाटल्या एप्रिलांत भलायकी मंत्री विश्वजितान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले सगळे जागे भरता म्हूण सांगिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांयच ना। अजूनय दोतोर नर्सी तांत्रीक स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्याचें दिसून येता अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा। सरकार फकत इव्हेंट करपाक व्यस्त आसा, लोकांच्या भलायकेचें तांकां पडूनच गेल्लें ना असो आरोपूय तांणी केलो। पणजे सावन कुळ्या वचपी रेंटो कार अचकीत मोलेच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी। कार चलोवपी पर्यटकाचो कारीवेलो ताबो गेल्ल्यान कार व्हाळांत पडली। कारींत एक पर्यटक जोडपे आशिल्ले। हे घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिताच ताणें घडणूक थळार येवन कारींतल्या पर्यटकांक सुखरूप भायर काडले।
विरोधी पक्षफुडारी युरिया आलेमांव दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटू फर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी फोंडेच्या जनतेची गाराणी आयकून घेतली। जनतेचेर जावपी अत्याचार खपोवन घेवचे नात तशेंच सरकाराक गोंय विकपाक कशेंच दिवचे नात असो इशारो काँग्रेसीन दिला। तशेंच कॅप्टन विर्याटू हांची दारदाचे संरक्षण समितीचेर नेमणूक जाल्ले खातीर लोकांनी तांकां परबी भेटयल्यो। हरियाणांतल्या सोनीपत शारांत बेकायदेशीर मारण कारखान्यात भिरांकूळ उजो लागलो। ह्या उज्यान 3 जाणांक मरण आयले जाल्यार ते भायर ह्या स्फोटांत 6 बायलां सयत 7 जाण लासल्यात। ह्या स्फोटाक लागून लागसारच्या घरांच्या वणटींक वेरो गेल्यात। मारण तयार करताले ते घरूय कोसळ्ळां। गॅस सिलिंडरान गळती जाल्ल्यान उजो लागून हो स्फोट जाल्ल्याचें कळटा। उजो लागल्या उपरांत तो रोखडोच पातळ्ळो आनी काम करपी कामगार भितर आडकून उरले। उपरांत लोकांनी थंय काम करपी कामगारांक भायर काडले। जखमी जाल्ल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात। घराचो धनी वेद प्रकाश हाका पुलिसांनी अटक केल्या। जखमी मदीं ताची धुवूय आसा। थंय तपास करतना पुलिसांक कांय दुबावीत वस्तू मेळ्ळ्यात। तांचो तपास फॉरेन्सीक पंगड करता। होणकोण कारवारच्या विनायक नायक खून प्रकरणात अटक केल्ले लक्ष्य ज्योतिनाथ, अजमल जाबीर, मासूम मंजूर ह्या तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या। विनायक नायक हांच्या खुनाचें कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना। मात ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणेची कूड गोंयांत सापडिल्ल्यान ह्या प्रकरणांतलो घोळ आनीक वाडला अशी माहिती कारवारचे अधीक्षक नारायण एम हाणें कारवाराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत पयर दिल्ली। हे विशीं मुखार सांगतना नारायण एम हाणें विनायक नायक हांच्या खून प्रकरणांत बिहारांतल्या अजमल जाबीर, मासूम मंजूर ह्या दोगांक दिल्ली पुलीस आनी रेल्वे पुलिसांचे मजतीन अटक केल्ली जाल्यार गुरुप्रसाद राणे हांचे सयत तांचे कंपनीन कामाक आशिल्ल्या आसामांतल्या लक्ष्य ज्योतिनाथ हाका गोंय विमानतळार अटक केल्ली। ह्या तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या। जेनिवा आधारित संवसारीक बौद्धीक संपत्ती संघटनेच्या अहवालाप्रमाण ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2024 क्रमवारींत आस्पाव केल्ल्या वट्ट 133 देशांतल्या भारतांत 39वो क्रमांक मेळयला। फाटल्या वर्सा भारतांत 139 क्रमांकांचेर आशिल्लो। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हाणें ट्वीट करून हे संबंधी म्हायती जाहीर केली। उण्या मध्यम उत्पन्नाच्या गटांत भारत मुखार आसा आनी फाटल्या 14 वर्सांत सेगीत बरी कामगिरी करपी एकमेव देश जावन आसा। महत्वाचें म्हणल्यार भारत 2015 वर्सा हे वळेरेंत 81वे सुवातेर आशिल्लो। गोंय मनीसबळ विकास महामंडळा वतीन रित्या पदां खातीर भरती। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान म्हळ्यार GHRDCन 944 नोकऱ्यां खातीर जाहिरात दिल्या। ड्रायव्हरा खातीर 100, ज्युनियर ऑफिस असिस्टंट 100, दादले सुरक्षा रक्षक 350, बायलो सुरक्षा रक्षक 150, दादले अटेंडंट 100 आनी बायलो अटेंडंट 100 पदां रिती आसात।
दिवचलच्या कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक कोळंब तळ्याचो पर्यटनाच्या नदरेन विकास करचो अशी तळाव्यांची मागणी आसा। तांबड्या कमळा खातीर फामाद आशिल्ले हे तळे कारापूर गांवाचे वैभव आसा। ह्या तळ्याची हिंटरलँड पर्यटना खाला उदरगत करपाक वाव आसा। कारापूरच्या अंतर्गत रस्त्याक अशी कोळंब वाड्याचेर भर लोक वस्तीक लागून एक व्हडलें हे सैमीक तळें आसा। कोळंब तळें म्हूण ह्या तळ्याक वळखतात। शेतां आनी भाटां खातीर वरदान आशिल्लें हे तळें मात आतां प्रदुशणाच्या चपक्यान पडलां। सैमीक देणगी आशिल्ल्या ह्या तळ्याचें संवर्धन जावप फुडाराची गरज आसा। ह्या तळ्याची उदरगत करून सुशोभीकरण केलें जाल्यार पर्यटनाक चालना मेळपाक शकता अशें लोकांक दिसता। ह्या तळ्याची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत करची असो प्रस्ताव थळावे पंचायतीन 12 वर्सां पयलीं सरकाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। SC आनी ST वेल्यो एट्रॉसिटीच्यो सगळ्यांत चड कागाळी 2022 वर्सा देशांतल्या 13 राज्यांनी नोंद जाल्यो। सगळ्यांत चड प्रकरणां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी नोंद जाल्यात। अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती एट्रॉसिटी प्रतिबंध कायद्या खाला सरकाराच्या अहवालान ही म्हायती दिल्या। SC वेल्यो 97% कागाळी आनी ST वेल्यो 98.1% सगळ्यांत चड कागाळी 13 राज्यांनी नोंद केल्यात। SCच्या विशीं वट्ट 51,667 प्रकरणांची नोंद जाल्या। हातूंत उत्तर प्रदेशांत सगळ्यांत चड 23.78% कागाळी नोंद जाल्या। उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान काजू प्रक्रिया उद्देगाची वाड करप आनी चालू दवरपाक आदार करपा खातीर काजू प्रक्रिया उद्देग रोजगार अनुदान येवजणेंत दुरुस्ती केल्या। काजू प्रक्रिया उद्देगा वतीन नियमीत कामगारांक दिवपी वर्सुकी पगाराच्या 50% पगाराची परतफेड करून उद्देगाक उर्बा दिवप हो येवजणेचो उद्देश आसा। सध्याच्या नियमीत रोजगारा बाबतींत उण्यांत उणें 6 म्हयन्यांच्या तजवीजीच्या बदला आतां गोंयकार कामगारांक वर्साक उण्यांत उणें 120 दीस रोजगार दिवपी सगळे काजू प्रक्रिया उद्देग हे येवजणे खातीर पात्र आसात। तशेंच जे कामगार म्हयन्याचे कमीत कमी 12 दीस कमीत कमी 8 म्हयन्यां खातीर हजेरी पठार आसतले अशा कामगारांक अनुदाना खातीर पात्र धरतले। उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान गोंयांतल्या सगळ्या काजू प्रक्रिया उद्देगांक हे येवजणेचो फायदो घेवपाक उलो मारला। कॅलेंडर वर्साचे म्हळ्यार जानेवारी ते डिसेंबर मेरेनचे दावे येवपी वर्साचे 31 मार्च पयलीं दिवपाक जाय। गोंय सरकार नवे शिक्षणीक धोरण 2020 वरवीं एक देश एक वळखपत्र हे मोहिमे खाला 12 आंकड्यांचे अपार ID जारी करतले। अपार ID म्हळ्यार ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडमी अकाउंट रजिस्ट्री ID हे पुराय भारतांतल्या खाजगी आनी सरकारी शाळा वा महाविद्यालयांत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर एक डिजिटल वळखपत्र आसा। अपार ID वरवीं देशांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मुळावे शिक्षण ते उच्च शिक्षणा मेरेनचे शिक्षणीक रेकॉर्ड, शिश्यवृत्ती तशेंच हेर माहितीचें डिजिटल दस्तावेजीकरण करतले। मडगांव शेतकी खात्यान चिंचोणे पंचायतीच्या जोड पालवान अन्न आनी वखदा प्रशासनाचे वतीन चिंचोणे शिबीर आयोजीत केले। ह्या शिबिरांत आपमजत गट तशेंच शेतकाऱ्यांनी तयार केल्ले पदार्थ वा तांचे उत्पादन विक्री करपाक परवाने कशे मेळोवचे हाची म्हायती दिली। तळाव्या बाजारांत वा प्रदर्शनांनी आपापले उत्पादन विक्री करतना येवपी अडचणींचेर मात करपाची म्हायती ह्या शिबिरांत दिली।